आयज ते घर सायडीक आहा ते सील केल्लेले आसा, तेका काम करपाक बंद पंचायतीन सील केल्ले. हय पंचायतीन सील केल्लेले ते सील मागीर ओपन केले, तेजे उपरांत तेका काम करपाक कोणी बंदी ओपन आसलेली. केले? तेणेच ओपन केला, तेजे मनीस घेवन तेका ऑर्डर ज्या मनशाले सीज केले त्याने ओपन केले. हय तेणी मनीस घालून, कित्याक तेका पंचायतींतल्यान परमिशन मेळोकच नासलें. तेका कोर्टान फक्त सील ओपन केला, फक्त तेणे आयकल्ले, तेणे आपले मनीस हाडून घालून ते सील ओपन करून उडयले आनी मागीर काम चालू करता कसो हाडटा, उदक शिंपता, कोणाक भायल्या मनशाक हाडटा, भायल्यान नितळ करता वयता आनी मागीर आयज तो उदक शिंपोंक लागलो. उदक शिंपता शिंपता तो कोण तो भुरगो तेच्या वांगडा, तेणे लेबर तेजो कोण तरी रोहन म्हणून तो उदक शिंपता. हांवें ताका पयलो फोटो मारता, म्हाका आवय वयल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी गाळी मारपाक लागलो. म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा. हांव येयलो पुलीस स्टेशनार येयला, कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हणून तो येतालो, घरा येतालो. वाटेक कंप्लेंट जालें, वाटेक तो मेळ्ळो मनीस. कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो तेका. वाटेक म्हळ्यार तेका विचारलें आनी तेंची हातापायी जाली. तेणी कितें तरी तेका धुकलून उडयलो, मारले तकले आनी तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो. तूं आशिल्लो तेन्ना आता तेन्ना हांव आसलोलो. त्याने धुकून उडयलें ताका? तेका तेणी धुकलून उडयला आनी तेका लागून तो पडला, तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो. तुजो भाव? आनी तो पळोन गेलो, पळयलो तो गाडी आपली. तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रिवणकर. तो आतां एक्सपायर्ड जाला. तो एक्सपायर जाला. पूण तेंचे हातापाय जाले दोग जाणांची. हातापायी जाल्ली तेंची. तुवें प्रयत्न केला एकमेकांक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो. मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका म्हाका धुकल्लो, थोडलो भाव पडलो तेवटेन आनी तो पळलो. आतां तो रोहन म्हणटा तोय एडमीट आहा? खंय आतां खबर ना. हांगा हॉस्पिटलाक हाडलो, ताका कितें मॅडिकल ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना. एम्बुलन्सान घालून ताका खंय व्हेला तो खबर ना. सतीश बाब, तुमी सील मारलेलें पंचायतीन? पंचायतीन तेजें काम जें घराचें चालू आसा तें सादारण तेगेलें ह्या लोकांनी संजय रेवणकर, सचिन रेवणकर म्हणटा तेणी कंप्लेन केली. जेन्ना फावंडेशन प्रिंट लेवलाचेर आसतना आनी प्रिंट लेवलाचेर आसतना तेजी कंप्लेन डिमोलिशन ऑर्डर येयली, तेणें ती ऑर्डर तेणी चॅलेंज खंय केली? डेप्युटी डायरेक्टराक केली. डेप्युटी डायरेक्टराक करतकच ती केस थंय चालू आसा आनी चालू आसतना हालीं सादारण 4 का 5 तारखेक 12 तारखेक कितले ताका तेणी डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर दिली की तें घर सील करचें म्हणून. इलिगल आशिल्लें कन्स्ट्रक्शन? इलिगल तेगेलें, इलिगल प्लॉटां आसा तेगेलें. तेणें प्लॉट आपल्या म्हूण सांगला आनी घर तेजी आशिल्ली खरी एक्चुअल प्लॉट नंबर 3 आनी तो घर बांदता 5. ओके. घर 3 घर अशी तेजें आनी तो घर बांदता 5. प्लॉट तेगेलो कसो आसा की त्या जाणटेल्यांचो तेगेले आज्याल नांवाचेर प्लॉट आसा म्हूण तेणें थंय परमिशन घेतलें. पूण घर तेणी तें घर एक्चुअल घर तेगे 3 प्लॉट 30 नंबर प्लॉटां, पूण बांदता तो 5 नंबर प्लॉटां. आनी जेन्ना ऑर्डर येयली सील, हांव स्वता पंच मेंबर आनी आमचो सेक्रेटरी, आमचो पिवन, आमी तें वचून आमचे 2 लेबर वचून तें सगळें घर सील केल्लें आनी ताका सील रिपोर्ट मेळ्ळो. आनी त्या दिसा ती म्हाका दिसता तारीख एक 7 काय कितें तरी. आनी मागीर 12 तारखेक तेजी इमिजिएट केस आशिल्ली. 12 तारखेक इमिजिएट केसीन ताका तेणी कितें केलें की एक एफिडेवीट सबमीट केलें आनी कोर्टान ताका कितें सांगलें की पंचायती डायरेक्ट केलें की तें सील तुमी काडात म्हणून. सील काडात, पूण तितून ताका ऑर्डर सेक्रेटरी कितें केला की तें सील काडल्या सुद्दां तो काम करचो ना. ताका ऑर्डर कशी आसा की सेक्रेटरीक तें काम खंय परतून सुरवात जर जाता जाल्यार स्ट्रिक्ट वचून पळोवची म्हण, कारण तेणी कांयच काम करपाक जायना म्हणून. इतलें सांगिल्लें आसतना हांव स्वता काल हांव म्हाका रेगुलर थंय मागीर मनीस आसा, हांव थंय वता रेगुलर आसतना काल सुद्दां तेणें काळी तेजी नेट मारला काल. आनी आज 5:53 सचिन रेवणकर म्हणटा तेगे म्हाका फोन आयलो, जो तेजी सायडीच्यान जो कंप्लेनंट आशिल्लो, तेगे म्हाका फोन आयलो की तो असो आसा, कोण तरी एकटो मनीस तेणें हाडला आनी तो अक्षरशः गाळी मारता आनी तें उदक शिंपता म्हणटा. आज आयतार तशें पळोवपाक गेल्यार कशें आसा, आमकां ऑफिशियली आमकां वचूं मेळना आनी आमचे कडेन जर वतले जाल्यार सुद्दां कितें तरी हातांत पेपर जाय पडटा. म्हणटकच हांव थंय गेलो ना. ताका सांगलें कितें, तूं जर पुलिशेक कळयला जाल्यार तूं तेचो व्हॉयस रेकॉर्ड कर आनी कितें कितें आसा तें रेकॉर्ड कर आनी पुलिसांक कळय आनी पुलिसांक तूं आपय. हे आज 5:53 गजाल. आनी तेज नंतर हो आतां इन्सिडेंट म्हाका कळना फुडें हांव पळय हांगा हॉस्पिटलांत आयला. तुमी आतां क्लेम कितें दोग जाणांचे हातापाय जाले आनी तेणें मारलो म्हण ताका? हय सर. तुमी आशिल्ले आय विटनस? आय विटनस हांव आसा, जायतो लोक आसा, पूण ते आतां खंय आसा गेला आमकां कांय खबर ना. पळय एट प्रेझेंट आमी आसलेले थंय. खंय हो इन्सिडेंट जालो? हे गेटी कडेन भाटपाळ काडून ती गेट आसा थंय. आं, थंय दुखून उडयलें तेणें? हय, तेणी ताका धुकल्लें, तेंच्या हाता बी आयलें की तेणी ताका पूश केलो, तो तकलेन पडला भाव.
आणि त्यांना ताका म्हाका दिसता कितें तरी जालां आनी तो पळलो, तो आपली गाडी उडोवन पळलो थंयच्यान. ओके. आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडंट घडला आनी ह्या इन्सिडंटा भितर एक दोग जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला. आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली, तो संतोष रिवणकराचो भावजो आशिल्लो सचिन रिवणकर, तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेची आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो. दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा, ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा. म्हायती अशी मेळ्ळी की दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर संतोशानय हेचेर रोहनाचेर अटॅक केला आनी रोहनानय संतोशार अटॅक केलो. जेन्ना रोहनान संतोशा दुखोवन उडयलो असो गळो धरून अशें सचिन म्हणटा, तेन्ना संतोष रिवणकर हेका मरण येयलें. पार्श्वभूमी आमी पळयत जाल्यार जो लोकल पंच आसा पंचायतीचो जो पंच आसा जो सतीश पैंगीणकर, हेणें आमकां सांगलें की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणें कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी. आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला. जेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता.